सो आमचो एकूच मोटो आसा, आमकां एनी हाव कसल्या परिस्थितीन आमची रिवर आमची म्हादय आमकां जाय, होच आमचो मोटो आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट आयज आमी हो सायलंट मार्च काडला. बेसिकली हो गोंयांत सगळ्यांक व्हायरल आसा बट लोक सिरियस ना. सो थ्रू दीस मार्च आमी लोकांक अवेअर करपाक सोदता. एवरी वन शूड बी सिरियस अँड टेक स्टेप्स टू सेव अवर रिवर. Wake up boys, now or never. Let them mother or cry forever. म्हाका दिसता आमी दूर ना. वर्ल्ड वॉर जातले खाली उदका खातीर. बिटवीन स्टेट्स आतां चालू जाल्या. ही फक्त सुरवात आसा आनी ह्यो जो इनिशिएटीव तुमी पळयता आयज 0% आसा. अशी इनिशिएटीव फुडें खूब येतले. आनी आमची अथॉरिटीज तांची जे ड्युटीज आसा जे कारणां लागून आमी तांकां निवडून हाडटा. अशें दिसून आयलां की तांचे कितें पॉलिटिकल अफिलिएशनाक लागून ते आमचे जे कन्सर्न्स आसा ते एड्रेस करना. सो आयज भुरगीं आमी सगळीं युनिवर्सिटीचे भुरगीं दुसरे कॉलेजींतली भुरगीं लेक्चर्स सगळे मिस करून आयज हांगा येता. वी रिक्वेस्ट ऑल दी स्टुडंट्स फ्रॉम ऑल ओवर गोवा बिलॉंगींग वॉट एवर पॉलिटिकल अफिलिएशन्स यू ऑल मायट हॅव. आमकां सगळ्यांकूच एकूच उदक लागता की उदक जेन्ना आमी पिता आमी पॉलिटिकल अफिलिएशन पळोवन उदक पिना. आमकां जे मांडवीचें उदक मेळटा म्हादयचें उदक जेन्ना डायवर्ट जातलें गोंय सुयेत पडटलें आनी